नमस्कार. हांव विक्रम पै डोंगरकेरी तुमगेल मुखारी एक विषय सांगूक इच्छपावता. येंच पराक 26 तारीखेक आमगेल सुधींद्रा चॅरिटेबल ट्रस्ट हाजे वतीन सुधींद्रा डायग्नोस्टिक सेंटर म्हणून एक उद्घाटन जावचें आसा. आमगेले काशी मठाधीश जावन आशिल्ले श्रीमद सैमेंद्र तीर्थ स्वामी हाजे उद्घाटन करता आसाची पराक. हाजे विशय तुमगेल मुखारी सांगूका म्हणून सांगून हांव इच्छपावता आसा. हे संस्थे प्रारंभ करच्याक आमगेले गत जालेले स्वामी श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले इच्छा आशिल्ले की कसं म्हणून म्हळ्यार मंगळूर शहरांतू एक हॉस्पिटल ओपन जावका, सुधींद्रा मेडिकल मिशन ट्रस्ट हाजे वतीन एक हॉस्पिटल जावका म्हणून सांगून तांगेले मस्त इच्छा आशिल्ले. जाल्यार कारणांतरान हें जायनी. तांणी एर्नाकुलमा भितरी हाजे ट्रस्टान सुधींद्रा मेडिकल मिशन हॉस्पिटल प्रारंभ केलेलो आसा. ते चंद्रेतीरी चलतरस तशींच तांकां हांगा मंगळूरांतूय एक जावका म्हणून सांगून भारी मन आशिल्लें. तशी तांगेल मना इच्छेचे हाजे खातीर आत्ताच मठाधिपती जावन आसचे श्रीमद सैमेंद्र तीर्थ स्वाम्यान एक इनिशिएटीव घेवन आमगेल समाजाक एक चांग हें जावका म्हणलेले एक उद्देशान हें संस्था प्रारंभ केलेलो आसा सुधींद्रा चॅरिटेबल ट्रस्ट. हाजी जबाबदारी सगळेची हें डायग्नोस्टीक सेंटराची जबाबदारी सुधींद्र चॅरिटेबल ट्रस्टाक स्वाम्यान वयसून दिलेलो आसा. तशी एक 4-5 म्हयने दुखून हाजे विशय मिटींगांनी करून सकड स्वाम्यान कसं पुराय जावका ताका आमकां ताजे पुरे कसं रिसोर्सस आसा तें पुरे कोरका म्हणून सांगून स्वाम्यान आमकां आपोवन सांगिल्लें आसा. तशी त्या हाजे निमित्त स्वाम्याल मार्गदर्शनारी आमी हाका कसं पुराय जावका डायग्नोस्टीक सेंटराक लायसन्सिंग दवरून डायग्नोस्टीक सेंटर स्टार्ट करचें म्हळ्यार कसलें सुलभ काम न्हय. हाका मस्त लायसन्सिंग सकट जावका. फस्ट ट्रेड लायसन्स जावका, तदनंतर कर्नाटका प्रायवेट मेडिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट ताजी लायसन्स जावका, PCPNDT ॲक्ट ताजेय लायसन्स जावका. ताजे नंतर आमकां फायर सेफ्टी अप्रुवल येवका, पोल्युशन बोर्डा दुखून सर्टिफिकेशन मेळका. तशी मस्त सकड हाजी सकड तोंदरे आशिल्ले त्या पुराय आमी क्लियरन्स करून घेवन स्वाम्याल मार्गदर्शनारी आतां एक डायग्नोस्टीक सेंटर परा ओपन जातर आसा. हाजी प्रथम उद्देश कसो म्हणून म्हळ्यार आमगेल समाजाच मात्र न्हय बट एंटायर कम्युनिटीक हाजे लाभ मेळका म्हणून सांगून स्वाम्याल एक सामाजीक बद्धते जावन आसा. ताजे आशेन तांणी कसं केलां म्हणून म्हळ्यार एक सुधींद्रा हेल्थ कार्ड म्हणलेलें एक केलेलें आसा. हें हेल्थ कार्ड कोण आमगेले समाजांत की आमगेले सोसायटींत बिलो पॉवर्टी लायन म्हळ्यार BPL कोणाक निजावन आर्थीक तोंदरे आसा तांकां हें कार्ड दितर आसाची. तांकां उचित जावन पुरे वैद्यकीयाचें हें ट्रस्टा दुखून तांणी दिताचें. तशी हें डायग्नोस्टीक सेंटरा भितरी KMC ओटू लॅब टायअप केलेलो आसा. ह्या लॅबांतू खाली कलेक्शन सेंटर न्हय आमगेले हांगाची प्रती एक प्रोसेस पुराय जाता टेस्ट. तशें जावन सकाळीं तुमी दिल्यार 1-2 घंटे भितर तुमकां रिपोर्ट रेडी जावन मेळटा. तुमी दिलेले ब्लड जेवो युरीन जेवो कसो आसा की एंटायर हिमेटॉलॉजिस्टच्या पुरो, पॅथॉलॉजिस्टच्या पुरो, मायक्रोबायोलॉजिस्टच्या पुरो, तशीच बायोकेमिस्ट्री टेस्ट कसो आसा की त्या पुरे KMCच्यान टायअप करून घेतला. KMC लॅबाचे रिपोर्ट्सा विशयान कसले 2 उतर ना. तशी आमगेले स्वाम्यान ते लॅब आमी एंटायर आउटसोर्सिंग करून KMC ओटू टायअप केलेलो आसा. तशी बाकीचे कसं टेस्ट आसाची म्हळ्यार एक ECG की तदनंतर एबडॉमेन स्कॅन, अल्ट्रासाउंड, एक हार्टाच स्कॅन ताजी पुरे डॉपलर मशीन स्वाम्यान घालेलो आसा. तशी प्रती एकल्यांक तांतू कन्सेशन रेटार आमी ते करताची कसं पुराय जावका टेस्ट. तशी बाकीचे आमगेले समाजाचे पुरे डॉक्टराल मिटींग आपयलेले वेळार स्वाम्यान सुमार जण डॉक्टरान सांगली कसं म्हणून म्हळ्यार आमी येवन आमगेले सर्विसस ते प्रोवायड करताची म्हणून सांगून वारा 1 दीस की 2 दीस की एक ऑन कॉल कन्सल्टेशन तशें तांणी येवन तांगेले सर्विसस प्रोवायड करता म्हणून सांगिल्लें आसा. तशें जाल्ले निमित्त प्रती एकल्यान समाज बांधवान थंय येवन तांगेले कसले अपॉयंटमेंट शेड्यूल आसा की त्या प्रकार तुमी थंय आयली म्हणून जाल्यार ते तुमकां कसले स्पेशलिस्ट डॉक्टर जावका पुरे जने सादारण हार्टाचे आसच्या पुरो, नराचे आसच्या पुरो, दोळ्याचे आसच्या पुरो, स्किन, गायनॅक, तशींच अल्ट्रासाउंडाची रेडिओलॉजी डिपार्टमेंट, नेफ्रोलॉजीची आसाची, किडनीचे तोंदरे पळयतात तांणी, तशी युरोलॉजी प्रती एकले डॉक्टर, सर्जन प्रती एकल्यान आमगेले समाजाचे डॉक्टरांनी येवन थंय तांगेले सर्विसस कसो आसा की तांणी प्रोवायड करता म्हणून सांगिल्लें आसा. तशें जावन हें एक सेंटर पराक 26 तारीखेक सकाळीं 10:15 घंट्याक आमगेले स्वाम्याल हस्तान उद्घाटन जाता. ताजे नंतर एक सभा कार्यक्रम आमी दवरलेलो आसा राजंगणा भितरी. तशें प्रती एक समाज बांधवान येवन हे कार्यक्रमा भितर भागी जावका म्हणून सांगून तुमगे लागीं निमून घेता. नमस्कार.